मायमोगाचो येवकार खबरो सांगतात जवाहर. सुरवेक हेडलायन्स. सांताक्रूज सर्व्हिस रोडावेले निखळ्ळेत कॉन्क्रीट ब्लॉक. पणजी टू बांबोळी वचपी हायवे धोक्यांत. वेळारच करची पडटली दुरुस्ती. रस्ते आणि सिग्नलांचो विधानसभेत चर्चेक येयलो विषय. 2023 ची नवी स्पीड ब्रेकर्स पॉलिसी वेगळेच लायतले चालीक. मुख्यमंत्र्याची जाप. शिवोलच्या शेतकऱ्यांचेर हावळ. कामुल्लेच्या शेतांनी सोडले सिवरेज. शेतकऱ्यांक सोंसचे पडटात भोव त्रास. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. पोटां सुटलेले पुलीस पळोवपाक मेळटात. सरकारी कचेऱ्यांनी गेल्या उपरांतय कांय ऑफिसर पोटां सांबाळटना दिश्टी पडटात. आता सरकारी कामाकय पोटां सुटलेली पळोवपाक मेळटात. हय, पणजेच्यान बांबोळे वाटेन वतना सांताक्रूज सर्व्हिस रोडावयले कॉन्क्रीट ब्लॉक पोटां भायर काडून रावल्यात. फिलिंग केन्नाय घो जावं येता. पळयात विन्संट रोझारियोन दाखोवन दिल्लो धोको. सांताक्रूज सर्व्हिस रोडाचेर आनी हिंगा हो सर्व्हिस रोड लास्ट सेकंड फ्लायओवर जावन फ्लायओवर जावन हो सर्व्हिस रोड हिंगा पावता तो GMCन. आनी ही तुमी पळयात वयर आहा ती सकयलो सर्व्हिस रोड आनी वयर आहा ती NH66. सो तुमी हेची हिंगा हायट पळया आनी हायट पळोवन आतां हें फिलिंग करून हिंगा रोड वयर काडलेलो आहा NH66. आतां तेजी तुमकां स्टेटस दाखयता ते हेची सेफ्टी कितें आहा ती आनी कितें जावंक शकता तें तुमी चिंता हिंगा पळया. आनी हेंचो हिंगा कोणाचो फ्युचर कितें जायत. हायवे सारकी ना NH66 आनी सर्व्हिस रोडाचेर कोण वयता पळय तेंचें कितें जातलें तें तुमी पळया. हे आतां आमी तुमकां हिंगा दाखयता. हेचो लेवल पळय. आतां तुमी हे आतां सर्व्हिस रोड हे जे सर्व्हिस रोडाचेर सुद्दां NH66 फिलअप करून आतां वयर काडलेले आहा. आनी हिंगा आतां पळय हेका इंटरलॉकिंग ही लॉकिंग सिस्टम हे कॉन्क्रीट ब्लॉक्स आनी हेंचे एक लॉक पळय म्हाज्या इन्फॉर्मेशनाच्या बरोबर एक लॉक सुटले जाल्यार हिंगा चान्सीस हा आख्ख्या लोकां सुंडोवन सकयल पडपाचे. आनी हिंगा तुमी पळयात कशी पोटां येयलेली आहा. हेंचे लॉकिंग सिस्टम पळय कितें हें जाल्लें आहा. आनी हिंगा सेफ्टी कितें जाय ती सांगोंक जायना पळय. हे लॉक हिंगा सुमार पळय आतां कितले भायर येयलेले आहा ते पळय हे लॉकिंग सिस्टम ही तेंची लॉकिंग. आनी हिंगा कितें जाय तें सांगोंक जायना. आनी हिंगा ऑलरेडी भितरली माती आहा ती व्हांवून हितून भायर येता. आनी हे तुमी पळयात हिंगा कितें जावं. अशी कितलेच कडेन आतां तें भायर तेजी पोटां कशी येयलेली आहा. आमी कोंकणी म्हणटा कोणाय पोटां भायर येयल्या पळय ते भाशेन हिंगा पोटां भायर येयलेली आहा. तुमकां कितलेच कडेन हिंगा पळोवपाक मेळटा. आनी जायते कडेन हिंगा अशें जावपाक स्टार्ट जाल्लें आहा. हे आतां तुमी पळयात दोनूय सायडीक कितले हे आहा पळय ते. सो आनी आतां हिंगा पळय आतां हिंगा कितें जाय तें सांगोंक जायना. सो हेजो सेफ्टीचो रिस्पॉन्सिबल कोण आनी हें काम कोणें केल्लें आहा तें तुमी पळया हिंगा. आनी हिंगा कितें जाय तें हो तर ब्लॉक एकल्याचेर कोणाचेर पडत तो आनी उरपाचो ना. कितेंय जालें जाल्यार सो त्या आदींच हिंगा कोणें सेफ्टी प्रिकॉशन हिंगा घेवपाचें आनी हेजेर इन्स्पेक्शन करून हे कितें सेफ आहा पळय तें चॅक करपाचें. गोवा 365 खातीर विन्संट रोझारियो, डायलन रॉड्रिक्स आनी सानिका नागवेकर. हायवेंचेर स्पीड ब्रेकर घालपाचो कायदो ना तरी कांय कडेन ते दिश्टी पडटात. कांय कडेन गरज थंय घातले नात. हाचेर कांय आमदारांनी प्रश्न केलो. तेचेर 2023 ची स्पीड ब्रेकरांची नवी पॉलिसी गोंय सरकार चालीक लायतले अशी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान जाप दिली. वेंझी वेगशान स्पीड ब्रेकर आनी रमलरांचे बाबतीत प्रस्न काडिल्लो. ताका मुख्यमंत्र्यान जाप दिताना नव्यो पॉलिसी आनी गजाली चालीक लावपाचे आसात अशें सांगले.
मेर्शे बांबोळे जंक्शना कडेन सर्व्हिस रोड नाशिल्ल्यान अडचणीचें जाला. सांताक्रूजचो आमदार रुडॉल्फ फेर्नांडीसान सांगले ऑगस्ट मेरेन जाग्यार घालता मुख्यमंत्र्यान ताका जाप दिली. As per the prevailing guideline of MORTH, no hump type speed breakers are allowed on the national highways. However, rumbler strips as per IRC 99/2018 are allowed at the critical location of traffic claiming measures. Presently on the national highways, the existing hump type speed breakers are being removed by floating a tender as a part of the compliances to the MORTH directives. Speed breakers, rumblers on the roads such as the state highway, major district road, other district road, village roads, provision of the same is allowed as per IRC 99/2018 with the approval of the respective district magistrate. Usually after receiving the suggestion from the traffic cell, proposal is framed by the road owning authority for taking up of the work with due the approval of the district magistrates. Whenever the resurfacing is done, the provision are always made in the work for reinstallation of the existing speed breakers, rumblers at the respective locations. Normally such traffic claiming measures are provided at the critical locations such as T-junction, intersections of the minor road, selected local streets in the residential area, school, college, university campus, hospital, etc. The policy for the speed breaker on the road in the state of Goa 2023 has been approved by the government and notified for the implementation of all roads other than national highway in the state. Near Mersey Panjim Circle, caused by the traffic signal, and there is no service road on one side of the road. The steps the government has taken in this matter. The left-hand side service road along with NH66 from the Mersey Circle to the vehicular underpass near Old Niaz in Santines constituency has been closed for traffic, as the second box culvert has not been completed. The slab of said culvert shall be cast by 15/8/2024 and the service road shall be opened for traffic by the end of August 2024. The slab could not be completed as the area below the slab is flooded due to the heavy instant rains, on account of which the props to support the slab could not be erected. जाप दिताना मेर्शे सिग्नलात कसलेच नॉट ना म्हण सांगिल्ले, पण टायमिंगात भोव फरक आसा अशें कांय आमदारांनी सांगले. अटल सेतू वटेन वचपी रस्ते कांय कडेन बंद आसात, ताजेरय उलोवप जालें. हो जो मेडशे सिग्नल्स आसा हेच्या बाबतींत आमी पयलीं उलयल्ले आनी हांगा रिप्लाय येयले त्या प्रमाणे कन्फ्युजन कांय ना. स्पिकर जर हांव सांगपाक सोदतां सगळे ते जंक्शन चडशे जाणांक म्हाका दिसता ते जंक्शन लागता आनी कन्फ्युजन आजून पर्यंत आसा, आजून पर्यंत आसा. हो तुका रिप्लाय दिला इट इज रॉंग. मिनिस्टरान जो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसलो तेणेन बसून सांगलेले की खंय ना खंय ते आजून पर्यंत कन्फ्युजन आसा म्हणून. आतां स्टेटमेंट ह्याच असेंब्ली सेशनान केल्लो. सो स्पिकर जर हे मानून घेवपाक जाय की थंय कन्फ्युजन आसा आनी जो सर्वीस रोड आसा दोनूय सायडीच्यान सर्वीस रोड आसा. आतां हे सायडीच्यान सर्वीस रोड आमचो डायरेक्ट अटल सेतूचेर वयता, दुसरे सायडीचो सर्वीस रोड आसा तो सांताक्रूज वचपा. आतां जो ब्लॉक आसा तो केन्ना पर्यंत ओपन जातलो हेजे अजून तेजे रिप्लायन ना. केन्ना पर्यंत कित्याक स्लॅब आसा तो कन्स्ट्रक्शन फेज आसा म्हणटा. पण स्पिकर जर खूब त्रास जाता कित्याक सांताक्रूज वयतले जावं आमी तेजे फुडें वचपाक सोदता जावं आमी बांबोली वयर काडपाक सोदता कित्याक पयलू एम्बुलन्स बी ते सायडीच्यान वयताली सेफ आसली. आतां कितें जाता वयर आमी बांबोळेच्या वयर सरता एम्बुलन्स बुक करून भायर काडच्यो पडटा, सगल्यो गाडयो भायर काडून जीएमसीन वयच्यो पडटा. सो इट इज व्हेरी रिस्की. बाप विदेश बोरकार हाणेंय सांगलो म्हणून हांव म्हाज्या ट्राफीक हे जो आसा पळय न्ही PI ट्राफीक हेका तोय बी आहा पळय न्हू ते चॅक करूंक लायता. तांणी सांगलें ते एके सायडींतल्यान दिसना म्हणटा तें कितें लेवल अप करून तो विशय जो आहा तांणी मांडला. हाजेर हांव सिरियसली म्हज्या म्हणजे PWD आनी ट्राफीक ह्या दोगांयकूय वर्किंग करून ताजेर सोल्युशन काडपाक. आनी एक सजेशन आसा, दुसरे सायडीच्यान सिग्नल घालपाक जाय. आतां तो सिग्नल बोर्ड कसो तो चॅक करता कशें दुसरे सायडीच्यान. आय एम नॉट अ टेक्निकल पर्सन, यू आर ऑल्सो नॉट अ नो टेक्निकल. ओल्ड गोवा वयता पळय ते सायडीन तेय सिग्नल्स पडपाक जाय, थंय दिसना टेक्निकली पळोवपाक लायता आनी करूंक लायता. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स, विन्संट रोझारियो आनी सानिका नागवेकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. कर्नाटक आणि गोंय सरकारान राजकारणाच्या फायद्याक वापरून घेतलेलो विशय म्हटल्यार म्हादय. हे खेपे कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन सभाघरांत म्हादय चर्चेक हाडली.
येता त्या काळात उदका खातीर झुजां जावपाचो भंय तेणें उक्तायलो. Speaker sir, I am speaking about River Madai, which we also describe as, it's also called Madai. The conflict between the two states, Goa and Karnataka, Speaker sir. Decades have passed, this conflict is going on. And this conflict is being used, this River Madai, which we say is our mother, is being used politically by Karnataka government and also by Goa government. म्हणजे दोन्ही वाटेचे नॅशनल पार्टीज हे रिवर मदईचेर भरपूर इलेक्शनाच्या टायमार, इलेक्शनाच्या उपरांत, इलेक्शन लागीं पावता हेचेर भरपूर इतले आश्वासनां दिता की रिवर मदई उखलून व्हरोन ती कर्नाटकान घातलेल्या भाशेन अशें जाता. आनी हिंगासर घे आमी गोंयचे लोक रोडार येतात, पणजे येतात, CMान मेळोंक येतात, डेलिगेशनां येतात, आमचे आमदार सगळे आबूज जाता. हें आमी चालूच पयल्लें आहा स्पीकर सर. आनी म्हाका उगडास येता जेन्ना रिवर मदय डायव्हर्जनाचें काम सुरवात जालें आनी हे डायव्हर्जनान जे मेन बेजन आहा तेजे ट्रिब्युटरीज आहा कल्सा आनी बंडोरी हेचे डायव्हर्जन करून मलाप्रभा बेसनान तेंच्यांनी हे डायवर्ट ऑलरेडी केलें. आनी आमी ह्या सभागृहान स्पीकर सर आमी ह्या सभागृहान उलयत आहा हे रिवर आमचे गोंयचो फ्लो आहा तो डायवर्ट करून सारको व्हरोन ते इस्टाक व्हरोन ते सारके मलाप्रभा बेसनान तेणी तें डायवर्ट केलें. आनी आमी पळयतच उरले. म्हाका दिसता आयज सभागृहाच्या सगळ्या मेंबरांनी ते आपल्या आपली वाड्यान आपल्या विलेजीन ती कितें ती कामां जातलीच. आयज हे मदय कशें आमी वाचयतले तेचेर हो आयज डिस्कशन जावपाची गरज आहा. आनी मिनिस्टराचो रिप्लाय शूड मोर फोकस ऑन दीस that we will lose this river. What will be the consequences if we lose this river? Speaker sir, February, March, April, May, flow of this river which comes in the state of Goa तो वचून चेक करपाची गरज आहा स्पीकर सर. हांव पर्सनली ते सायडीनसून वयताना आमी स्टॉप जाले 4 सोत्यांचेर आनी 4 सोत्याचेर फ्लो कांयच ना स्पीकर सर. अशें बारीक 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 उदक फुडें धुकलता जे आमी जे एक बरो प्रेशर एक 1 HP पंप लायलो आनी ते सारके हे घातले आनी उदक तशें येता तितले स्लो प्रेशरान उदक येता फुडें. कित्याक स्पीकर सर कित्याक येता अशें? हांव कोर्टांचें कांयच उलयना. कोर्टान डिस्प्यूट चालूच आहा. कोर्टान एक वाटेन डिस्प्यूट चालू आहा. कर्नाटका काम जोरान करीत आहा. स्टेट व्हडली MP खूब आहा. आमचे 2 MP स्टेट येदीत धाकटी. वॉट वील बी द कॉन्सिक्वेन्सीस इफ दीस वॉटर कंटिन्यूज लायक दीस? म्हणजे आमी जे उलयता वॉर जातले उदका खातीर. देर वील बी वॉर बिकॉज ऑफ रिवर्स. म्हणजे ही रिवर आपली, ही रिवर तुजी. स्टेट स्टेटी कडेन झगडटले, प्रॅक्टिकली दाण्यांनी झगडटले. फाटल्या दिसांनी आमचे बशी फोडल्यो कर्नाटका गेल्ले पळय तेन्ना. म्हणजे हिंगासर जेन्ना जेन्ना आमी बोवाड करता एसेंब्लीन आमची बस फोडटा ते कदंबा बस फोडटा. स्पीकर सर हांव इतलेंच म्हणूंक सोदतां वेरियस कोर्ट ऑर्डर, ट्रिब्युनलाची ऑर्डर, सुप्रीम कोर्टान केस चालू आहा. पूण खंय तरी आमकां आमी धाकटी स्टेट 2 MP म्हणून आमकां सायडीक दवरल्या काय? मदय वायल्ड लायफ सँक्च्युरी इट इज अ नोटिफायड सँक्च्युरी आनी थिंगासर त्या रिवरान बांदकाम करप इलिगल. हो पॉयंट व्हेरी इम्पॉर्टंट आहा. हो हांव मिनिस्टराच्या नदरेक हाडून दिवंक सोदता. दॅट इज इलिगल वॉट दे हॅव डन. दे वर ओनली अलाउड टू एक्स्ट्रॅक्ट वॉटर बाय पायप by putting pumps and take it for drinking purpose. So wo point ministeran आपल्या मोतीन दवरचा. स्पीकर सर
हांव मिनिस्टराचे नदरेक हाडूंक सोदता की सगल्यांक उदकाची खूब गरज आहा. गोवा 365 खातीर विन्सेंट रोजारियो, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकार. सडये शिवोलच्या शेतकारांची शेतां कामुल्ले वाठारात आसात. अंदू पावसान धुमाकूळ घातिल्ल्यान शेतकारांचेर हावळ येला. शेतात घातलेली मशिनां रोमतात. सिवरेजीचें उदक सोडिल्ल्यान शेतकारांचे पांय कुसतात. आता शेतकारांची समस्या कोण तडीक लायतलो? काय शेतकारांनी वनवासच काडप? पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट. पांयांक लागली खंयचे आम्ही शेतानूच. सध्या मी आसा कामुर्ले वाठारांत. तुम्ही माझ्या फाटल्यान हांगा पळोवपाक शकता. हांगासरल्या वाठारांतले खुबशे शेतकार हांगा शेतां लायतात. पूण मेन प्रॉब्लम हांगा जाल्लो आसा की ही जी जमीन आसा ही कोलवाळे भागान येता. सो हांगासरल्या थळाव्यांक खुबशे प्रॉब्लम फेस करचे पडटा. जे शेतकार आसा त्यांच्या शेतांनी कितलीशींच वर्सां जालीं उदक वयता आनी तांकां शेतां लावपाक मेळना. सरकार खंय तरी म्हणटा की शेत जमिनी पडीक दवरूं नाकात. जेन्ना असो प्रॉब्लम येता तेन्ना शेतकार कोणा कडेन वयतले हो व्हडलो क्वेश्चन मार्क हांगा निर्माण जाल्लो आसा. ह्या वर्सा बरोच पावस पडलो आनी तांच्या शेतांनी बरेंच उदक भरलेलें आसा. त्या खातीर हार्वेस्टिंग मशिनां जी शेतान व्हरता ती थंयच रोंपवन उरता आनी तांकां कांयच काम करपाक मेळना. सो खंय तरी तांचो जो डिमांड आसा की तेंची शेतां जी आसा ही पिड्ड्यार जाल्ली आसा, ही खंय तरी सरकारान ताचेर लक्ष दवरून, तशेंच जे थळावे आमदार आसा तेंच्यांनी लक्ष दवरून हाचेर खंय तरी आयज सोल्युशन काडपाची अत्यंत गरज आसा. माझे काजू जाले आता 30 वर्सां जाली हांव शेत करता आनी 4 वर्सांत आतां हे जालें मिशीन रोमता भितर आनी शेत करूंक मेळना. सगळी शेतां पिड्ड्यार जाता. पिड्यार जाता. आता हे उदक कितकेशें भरलेलें आहा. बरें आमच्या शेतान इतल्या आनी आंगरूच वचत जाल्यार तुका हांव हांगा सारकी जेवण दाखोवन जाल्यार दाखयता. पूण आतां म्हाका सांग ना वर्साचे 12 म्हयने ना, गिमान चुकता. न्ही. आतां पयलीं वचपाची वाट आसली पळय, उदक वचपाची वाट आसली. उदक वचपाची वाट सगळी ब्लॉक जाल्या. सगळी फुडें ब्लॉक जाला. हांगासर न्हू कुचेले थंय एका गोठणेच्या वार सगळें ब्लॉक जाला. शेतान येवचें न्हू म्हणून बाटल्यो फोडून भितर उडयता, कोवचे उडयता. कोणाच्या एका पांयांक लागलाय ते दिसा अशें म्हणजे पळयल्यार थंयसर ते बाटल्यो बिटल्यो आसात थंयसर. हेचेर मातशें इन्वेस्टिगेशन जावंक जाय. आमी शेतां करताले न्हू, कितकी वर्सां जालीं शेतां करताले. आतां कोणूच करूंक शेतां वचना. केल्ली शेतां भितर लुवपाक हेरुपाक खूब त्रास जाता आमकां. खूब म्हणजे खूब त्रास जाता. आनी लोक कितें करता, आपल्या जायना जाल्यार कितें लोक जायना जाल्यार शेतां सोडटात आतां. अशी भानगड आहा. कित्याक ह्या लोकांनी सगळी आमच्या शेताची वाट लायिल्ली आहा. आमी कितकीच वर्सां शेतां केल्ली आनी आमी आतां जाणटे जाले. आमी शेतां लायता खूब वर्सां जालीं उदकानूच भरतात. उदकान भरतात आनी आमी इतली मेहनत करता. आमची सगळी मेहनत उदकानूच वयता एवरी इयर. आनी हांव न्हू चड पावस पडला म्हणटूच सामकेंच हें जालां. तुमकां दिसता सगळें उदीक भरलेलें आहा तें. आमी सगळे हें दांगरता, ओमता, कितें करता, सोरे सुरे सगळें आमचें उदकान वयता आनी कांयच हें ना. वचोंक वाटना. आनी अहें गेले अही देगेसान गेले तर ते शेतान देंवले म्हणटूच पांय हें करता, पांयांक फोड येतात. कशा कित्याक खातीर हे सगळी शिवरेज एका शेताक सोडल्या न्हू म्हणून गेले म्हणटूच सगळे पांयांक मोठे मोठे फोड येतात आनी पांय कुसलेले कशे जातात. आदी अहें जायनासलें. आमी सगळीं शेतां लायताल्यो आनी सगळीं हें करताल्यो. आतां थंयसून पळोवंक गेल्यार हेंच्यांनी बांयो मारल्या आहात. सगळे कडेन एक एकट्याने बांय मारलेल्या उदकाची. ती सगळी शिपेज जाता. उदक सगळें साठोवन रावता. दुसरी तेंचे टॉयलेटीचें उदक, बाकीचे न्हावपाचें धुवपाचें उदक सगळें ते भितर सोडलेलें आहा शेतान. थंय कोणाक पांय घालतलो जाल्यार पांय घालून वयर सरतलो जाल्यार तेंच्या पांयांक फोड येतात. हय तेका विचार. हो आमचो जाणटो आसा एक, तेका विचारात. तो सांगतलो. तो आतां ह्या 2 वर्सांक देवंक ना शेतान. कित्याक तेका गेल्या वर्सा 2 वर्सां जालीं तेज्या पांयांक फोड येयल्ले आनी कितें तरी जाल्लें. तेका लागून तो आनी शेतान देवंक ना. तो आमचो एक जाणटो, आमचो गांवकारूच. तेन्ना हांव सीएमा कडेन रिक्वेस्ट करता की हेचेर एक्शन घेवपूच जाय आनी आमकां हितूनसून न्याय गावंक. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, समृता खणगांवकर आणि भक्तीपै बाळगी. ज्ञान विज्ञानाच्या काळातय सरकारी शाळांची अवतिकाय पळोवपाक मेळटा. आगरवाड्यावेली सरकारी शाळा तेतूंतलीच एक. शाळेच्या वणटींक वेरवो गेल्यात. भुरग्यां खातीर धोक्याच्यो जावन रावल्यात. फुडल्या म्हयन्यांत ह्या शाळेचें काम करतलो थळाव्या आमदारान आश्वासन दिलां. आतां ते खरेंच जाग्यार पडटलें काय तेचें तुयेचें हॉस्पिटल जातलें हें वेळच सांगतलो. पळयात संदीप कामोलकाराचो रिपोर्ट. गव्हर्मेंट स्कूल आगारवाड्या चोपडे म्हणटा थंय
ह्या स्कुलाची म्हणजे आता गव्हर्मेंट स्कूल, आता गव्हर्मेंट स्कूल म्हटल्यार कशें आसपाक जाय आसलेलें, सरकाराचें स्कूल म्हटलें काय ते बरें चकचकीत बरें आसपाक जाय. हे भायल्यान बरें चकचकीत दिसता, भायल्यान फक्त पेंट मारता. आता गव्हर्मेंटाच्या सगळ्याच बिल्डिंगेक एक मजा आसा, भितर बिल्डींग बरी नासता पूण भायल्यान बरो पेंट मारलेलो आसता. जेन्ना भितर वचून पळयता तेन्ना कळटा की स्कुलाची नाजाल्यार त्या बिल्डिंगेची कितें अवतिकाय जाल्लेली आसा ती. सेम परिस्थिती आसा ही आगारवाड्या हे जे स्कूल आसा. आता ही माणकुली भुरगीं भितर शिकता, 10वी पर्यंत शिकता. आता ह्या भुरग्यांक जर सुविधाच जर सारक्यो ना जाल्यार कशें जातलें. दैव संयोगान म्हणटा तशें आमी त्या दिसा भितर पावले आनी MLA भितर पावलो तेन्ना कळ्ळें की कितले डेंजर आसा पळय ते. सगळ्या बिल्डिंगेच्या भिंतींक भेगो पडलेले आसा. वयले जे सिलींग आसा ते सगळे भुरग्यांक शिकयता आसतना तेंच्या तकलेर पडटा, सायडीच्यान पडटा, चालूच आसा. सगळी शाळा, अख्खे स्कूल जे आसा हे सगळे जुने स्कूल आसा, केन्ना तरी बांदलेले. परत म्हाका दिसता भायल्यान फक्त पेंट केलो, इतलेंच काम तेंच्यांनी केलां. भितर सुद्दां पेंट करूं ना पूण भायल्यान मात्र बरें चकचकीत करून दवरलेलें आसा. आनी हे स्कूल पडच्या पयलीं तांकां आश्वासन दिलां, आमदारान आश्वासन दिलां. आमदार जो मांद्राचो जी तारोलकर तेणेन आश्वासन दिल्लेलें आसा की ह्या फुडल्या म्हयन्यान आपण ते सारकें करून दिता. मजगती आगरवाडो चोपडे सरकारी शाळेच्या विशयाचो सुटावो जाला. मुख्यमंत्र्यान टेंडर फ्लोट करपाक लायला. बेगोबेग कॉन्ट्रॅक्टर पळोवन काम करप सुरू जातले, मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकारान उतर दिला. आगरवाडी चोपडे स्कुलाचे इशू आहा तो ऑलरेडी रिसॉल्व जाल्लो आहा. ऑलरेडी सीएमान एप्रुवल दिला, टेंडर फ्लोट करपाक लायला. पूण टेंडर जी इमिजिएटली जाता इमिजिएटली एक कॉन्ट्रॅक्टर कोण तेंचें काम करप चालू जातलें. विदिन 1 मंथ ते काम स्टार्ट जातलें. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, मनीषा जाधव आनी संगीता ओली. परतून घेऊ एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. गोंयांत बुधवारा सकाळी ऑरेंज अलर्ट वाडयलो. रातभर दाट वादळाची कुपां दाटिल्ल्यान चडशा वाठारांनी घसघशीत पावस पडलो. सप्तकभर येलो अलर्ट उरूं येता. बिरेस्तारा ऑरेंज अलर्ट जाहीर जावं येता. पावसाच्या अदमासा वांगडाच बिरेस्तारा बरोच वारो घोळपाची शक्यताय आसा. नैऋत्य कडल्यान येवपी वाऱ्याक लागून चड तापमानाक तोंड दिवपा खातीर थंड हवा गळटली. चडशा वाठारांनी तापमान सुमार 30 डिग्री सेल्सियसाचेर पावपाची शक्यताय आसा. आर्द्रताय वाडटली. लोकांनी सादुरताय बाळगूची हवामान खात्यान सल्लो दिला. रातचे तापमान सुमार 27 डिग्री सेल्सियस आसतले. आयतार मेरेन येल्लो अलर्ट उटंगराच्या पावसाची शक्यताय. बेरेस्तारा घोळू येता नैऋत्य वारो. चडीत तापमान सुमार 30 डिग्री सेल्सियस आसतले. रातचे तापमान उण्यांत उणे सुमार 27 डिग्री सेल्सियस आसतले. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv आमची वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.